देवगुरु ब्रेस्तार दिमोगचन कोंकणी भाषेतली एकत्र या कार्यक्रमात असाव आज परत ब्रेस्तारा आयला आणि ह्या बागी ब्रेस्तारा एक बागी मनीस आमच्या सांगता असा मग जनो हरी एका ब्रेस्तारा हांव रैमंडी करून ताकोडे तुमकां नव्या नव्या विशयांक नव्या नव्या व्यक्तित्वांक नवे नवे साधन केल्ल्याक आपण हांगासर कोंकणी भाशेंत कोंकणीची सेवा करचे पटल्या 160 एपिसोडांनी आमी करता आसा म्हणजे सुमार 3 वर्सां सडत जाल्यांत तितले आनी सुमार 500 लोक हांगासर आयला आनीक ह्या कोंकणी भाशेन एकत्र कार्यक्रमांनी देश विदेश जात कात पुरा सोडून खंयच्याय पुरा भाशेचे न्ही पुरा नमणेच्या मनीस हांगासर आयल्यात आनी कोंकणींत कार्यक्रम हे सादर जाला आनी आज म्हजे नंबर जावन आसा 9845419482 तुमच्या संपर्क खातीर केदाळे आमकां संपर्क करियत कोंकणीचे साधन रुता करूं मग आज आमचे सांगता एक भगवंत पाद्र्याप आसा ताचे व्हडपण सांगूंक वेच्या पयलें तुमकां कळीत आसा फारंगी पेटे मासली तुमी सुमार जाणांनी परचेज केल्या आसतली बरी बरी व्हडली मासली जाय जाल्यार थंयच परचेज करचे मार्गादेगेर तेजे तिल्यान फरोटा मेळटात बरेशे आनीक बरी करी मेळटा फरोटा करी केल्या आसतली पूण ताच्या सांगता आनी एक थंय आमकां मुस्तुपुटी जाणां कळीत नासले एक विशय आसा मांते मरियानो कॉन्व्हेंट आसा फाटल्यान थंयच फाटल्यान आसा त्या मसलीच्या ज्या ऑपोजिटान तिल्या कुशीर आसा न्हंयच्या देगेर आसा उबाराचेर आसा टिप्पू सुलतानान डॅमेज करतना सोडिल्लें एकच कॉन्व्हेंट तें एकच धार्मीक क्रिस्तांवांचें केंद्र तें त्या काळाचेर आनीक अवल्या एका केंद्रांत एक पाद्र्याप आसा आनी ताणें केल्लें थंय बदलावण आसा सुमार आज ह्या ओंकार समितीच्या फुलां उडोवन आज परवां 8 तारखेर आमी कितें मोती फेस्त सेलेब्रेट करता तें अरहम जाल्लो जागो तो मस्त वर्सां पयलें ओ पाद्र्याप येवच्या मस्त वर्सां पयलें तरीकी थंय आनीकय सडीत बदलावण केल्लो एक पाद्र्याप तितलें मात न्ही एका थंयचो सुपिरियर जाल्यार एका पावूर उळिया म्हणून एक जागो आसा फजीर पिर्गेचो एक वांटो जावन आसलो फादर बिशोप A.P. डिसोजान ते इगर्ज केल्या सुमारे 40 कुटुंबांचे एक पिर्गज ती ल्हान पिर्गज दोनी न्हंय बॅकवॉटर्स आनीक एक सोबीत जागो हांव एपटी केदाळ्याक विजीट केला कथोलीक सभेच्या सांगता जोकीम पिंटो अध्यक्ष आसतना आनीक वाल्टर सिरिल पिंटो आनी जोकीम पिंटो दोगी जाण अध्यक्ष आनी एक निकटपूर्व अध्यक्ष आसतना विजीट केल्लो उडास म्हाका आनीक ते बारी बरे मनीस थंयचे तांकां एक आतां आनीक ते एक मेळोन एक संको बांदलो आसा ते एक नवाल आसा हें पुरो आज आमी उलया म्हणून तांकां आपयलां पण जेराल्ड लोबो कपुजीन एक अव्वल प्रिस्ट पाद्र्याप म्हळ्यार पाद्र्याप म्हणटा पळय आमी पाद्र्याप तुमकां पळयतना पाद्र्याप म्हळ्यार पाद्र्याप असो आसा थंय म्हणटा पळय तसो आसा स्वागत तुमकां सांगा तुमी बागी मनीस खंय जल्मल्यात आवय बापायचें नांव सांगा भाऊ भयणाचें नांव सांगा थंय आमी सुरू करया सांगा हांव म्हजें नांव येदोळूच तुमी सांगलें फादर जेराल्ड लोबो हांव जल्मलो गांव लोरेटो पिर्गज हय आनी म्हज्या बाबाचें नांव रोमन लोबो आनी माय अन्ना मारिया रॉच ती म्हजी माय फजीर पिर्गजेची ती रॉचां गेली ती आनी आमी 8 जाणां भुरगीं तातूंत आमकां 8 जाणांत एकच भयण म्हाका आमी 7 जाण बाबा एक भयण आमकां आनी हांव पुसून गेल्लो पळो हांव न्ही मानो घरा हय पूण घरा आमचे कुटुंब आमचे माय बाब तिके दुबळी जावनूच आशिल्ली आमकां कांय जागो म्हणून कांय चड कांय ना नाल्यार कांय ना पूण आमचें एक संतोशाचें कुटुंब आमच्या आवय बापायनी आमकां करून दिल्लें आसा मागीर हांव जल्मलो कांकनाडी आस्पत्रेन त्या दाळा जल्मतना त्या दाळा आतांची बरी रुमां आनी कांय नासलीं पळय आनी डिलिव्हरी रुमांत पुरा भुरगीं आसतालीं थंय दुसरी आनी पुरा आडगेल्या जालो पळय आनी रांदून करतना सगळीं करतालीं म्हजी माय म्हणटाली म्हाका मायेच्या कुशीक ब्राह्मणाची बायल मनीस आसली खंय ती उलोवन आसतना म्हणटाली खंय म्हाका चरको जायचे म्हाका आशा आसा म्हणून मागीर मायेची डिलिव्हरी जाली तिची डिलिव्हरी जाल्या त्या कुशीन मायक गुत्ताल्लें तिका चरको म्हणून हांव जाल्लो चरको म्हणून तिका कळीत आसलें त्या मागीर ताणें कालें केलां हाका न्हांवूंक व्हरलें आसतना
एक्सचेंज करून दवरला बाई बाय मिस्टेक बाय नर सांगते आमकां गोत्तू ना पळय काय आणि सगळ्यांक एकत्र नाव गेल्यार आणि लहान भुरग्याची वळख कसली? बय तशें मागीर मायंक कळोवना मागीर दोन आपणाच्या भुरगे खंयचे म्हणून इका कळो कळोवना मागीर 2 दिसांनी हिका का म्हजो चेडूं कोण हांगा हें चेडूं कशें आयलें म्हणून बाय मिस्टेक बाय मिस्टेक मागीर तिणें मायन सांगलें गय म्हजो चेडको आसलो अशें मागीर तिणें दिलो नॉर्मली कॅज्युअली कोणी आशाऊ सारता सोडला वय, वय, वय. आपल्याच्या पोटान जाल्ल्या भुरग्याक बदलूचे ते बेस्ट वय वय जाणा आनी तो हें कितें म्हणून सांगल्यार 1-2 दीस हांवें ब्राह्मणाचें दूद केलें बरं तुमच्या हाचेर बरं स्टील यू आर मोर इंडियन ब्राह्मणीक दॅट्स गुड देव म्हळ्यार काल म्हणटा देव खंयच्या रुपार येवन काल करता कळना वय तुम्ही ते तण वोवन व्हरून इस्काला घेतला म्हटलें वय वय ते कशें हांव मागीर घरा आसता आसतना हांव पयल्या स्टँडर्डांत हांव 7वी मुसर हांव लरटत येतालो आमकां लागीं सोलोन वचून सोलोन येवचें दनपारां घरा जेवंक येतालें हांव ताच्या मागीर सोनवाराचें हांव माय सदां बुंटोळ पेंटेक तोंड व्हरताली तण वय ग्रास पांचवें तण वय आतां ह्या टायमार मस्त मेळटा पळय पांचवें तण ते व्हडले बरे तुमचो जागो नातला खंय तण व्हरतले आतां आमी दुसऱ्यांच्या कुंबेऱ्यांत लावन तण परत काण घेवन हाडटाले परचेज करून व्हरचे परचेज न्ही कोणाच्या कुंबेऱ्यांत वचून वय सोडताले कच्च्या पाडीच्या मुळांत आंतू तें परत आसलें तण पळय तें आसलें वय तुमची पोटाची पोट कोणींची आपणाचे तण दिवन करताले तशें करताले दॅट इज ग्रेट वय वय त्या टायमाचे तशें माय सदां व्हरताली हांव इस्कालाक येतालो जाल्यार पळय तरोपटी इस्कालाक सांजेर येवन हांवें बरें येल्ले आसात ना जाल्यार सोनवाराचें दनपारां ओण व्हरचें आमी तेन्नाची दुसरी आसताली आमी मात न्ही दुसरी आसताली सोलोन ओट्टूक येताना आतां तें एस कॉलेज आसा त्या कॉलेजी कडेन व्हडलो पिंपळाचो रूख आसलो त्या पिंपळाच्या रुखार आमकां ते मुळांत आमकां रेस्ट एक 10 मिनटां ते बरें सगळ्यांनी दवरचें आनी बसचें मागीर प्रत्येक कंटिन्यू करचें ताच्या मागीर पयशे काण घेवन आमकां एका बऱ्याक 1.5 रुपया मेळटाले तेन्ना एका बऱ्याक तशें हांव 2 व्हरतालो माय व्हरताली दनपारांनी पुरा हांव वय ताच्या मागीर त्या मास्टलीच्या हातूंत काण घेवन त्या पयशांनी मायन मास्टली काण घेवची नाल्यार आमकां कालें पुरा जायचें पुरा पूण हेचें सोडून कोंगण्यांच्या घरा गोरवां आसतलीं वय 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 तांची व्हडलीं गोरवां ती आनी तुमच्या जागो ना देखून आमकां दुसऱ्या शेजारच्यांनी पुरा दिताले एक संबंधांनी पुरा बरो आसलें तशें करताले मागीर माय म्हजी थंय सुकला इगर्जे लोरटो इगर्जेच्या फाटल्यान ते दोऱ्यार म्हणून म्हळ्यार मस्तू देंवोंक सोडोंक आनी पुरो आसा गाटयांनी पुरो आसा थंय मोगीन घालची मायन मोगीन तेंच्या गाद्यान ती गादो दिताली आनी आमकां उदक दिताली सुरमूण हांवें इस्काला येताना वरचो आनी थंय सकाळीं व्हरून घालन हांवें इस्काला घेतलें थंय एकली दोऱ्यार म्हणून येलीज बाय आसली आतां ना ती पूण ती म्हाका इल्ली पेज वाडटाली तेन्ना नीस की कालंगी ती घालताली मागीर माय वचून थंय मुळाक घालून आनी पुराय हें करतना मागीर आमचें त्या जाणांचें इस्कालाचें सिस्टम सम आसलें पळय ऑक्टोबरांत दसरा हॉलिडेज ताच्या मागीर एप्रील मेयांत व्हडली रजा म्हणून आसली वय त्या जाणां त्या व्हडल्या रजेंत आमी बेगीन काडचो टायम तो एक ब्रेक टायम येयला कोंकणी भाशेंतल्या कार्यक्रमाचो आमच्या पद आसा पद लोबो जेराल्ड लोबो आनी एक फरंगी पेटेंत आनी एक उलियांत एक नांवालां केल्लो पदराप त्या देखून ताका हांगाच रापडला राव आमच्या सगळ्या पळावी फोर न्यूज कोंकणी भाशेंतले एक ब्रेक काण घेता स्वागत मग जन कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या पदाचा फादर जेराल्ड लोबो कपुजीन आनीक फरंगी पेटेच्या मांते मारियानो कॉन्व्हेंट आसा तो सुपिरियर जावन आसा सांगता उलिया पावूरच्या उलिया धाकट्या पिरकेची सोय पाद्र्यापी जावन आसा थंयचो विगारी जावन आसा सांगता ताणें त्या जाग्यांनी परत नवालां केल्यात म्हळ्यार हटके पाद्र्याप जावन एका कडेन आसतना एक इल्लें डिफरन्स
किती केला म्हणल्या विषयांचा असा त्या दुखून काम अंगात रापायला सांगा फादर कसे झाले तुम्ही टाइम मुक्त जाय 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 तसे ते म्हणजे मागीर हांव हायस्कूल हांव दीपिका हायस्कूल मोडांकाप हायस्कूल केलें हांवें लोरेट येतालो हांव थंय सोलोन येतालो सोलोन वयचें सोलोन पाटी वयचें आनी त्या टायमार तोन व्हरून येतालो बंटोळ पेंटेक येताना तोन व्हरून तोन घालून येतालो सदांचें लायफ तें पळय पूण म्हाका तिसरी क्लासींत आसतना म्हाका फादराप जावंक म्हज्या म्हाका हें आशिल्लें ताचेर लागता वय ताचेर लाग म्हळ्यार लोरट्टो फादराब तें काल सुकूल न्हू त्याच जेजूवर त्याच जेजू सांगता तें गायन करतना म्हाका आमकां म्हणूंक नासलें तें लोकांक म्हणूंक ना आतां जाल्यार ना तें लोकांक मोदी सुरू केल्लें मागीर ना तें म्हाका भारी खुशी हें जालें म्हाका लायक जातालें देखून हांवें तें करीचें म्हणून म्हज्या मतींत नाशिल्लें मागीर 7वी जाली 8वेक 9वी 10वेक गेलतना उडास ना म्हाका वय हायस्कूल येताना म्हाका फादराप जायचें म्हणून म्हाका तें उडास ना मागीर ती 10वी जाल्ले तक्षना रजेंत म्हजो सिनियर एकलो तोय म्हणटालो आमी फादराप जाया म्हणून म्हजो शेजारी तो ताच्या मागीर तोय हांव काच्च्यो बियो हांगा रोडाच्या सायडीन दवरून माय म्हणाली 1-5 किलो बियो आहात रे पुता बुंटोळ पेंटेक व्हरून इकून इल्ली मासली हाडणे म्हणून म्हाका तिणें धाडलो 10वींत आसतना 10वी जाल्ली म्हजी जाली रजेंत तेन्ना तावन तो ट्रंक आमचे ट्रंक न्ही तें आतां मात सुटकेस ट्रंक वो खांद्यार दवरून येता आनी हांवें विचारलें अरे जोसेफा तूं खंय गेल्लो म्हणून विचारलें हे आमी सांगताले न्ही आमी फादराप जावंक कसो आमकां फादराप जाया म्हणून तूं येना हांव गेला म्हणून तो म्हाका कोर्स जालें तो सिनियर म्हजो कोर्स हांव गेला म्हणून हो फ्लॅशबॅक जालें म्हाका मागीर हांव गेलो पेंटेक गेलो बियो ऐकून मासले आनी पुरो हाडलें मागीर तो म्हणलो आमी फाल्यांत या फादराबा मेळोंक हांगा म्हाका गोत्तू ना ताचे धरून म्हणसर म्हाका कापुचीन व्हरदू डायसिसान कार्मेलीत खंयची व्हरदू म्हाका कांय गोत्तू ना फादराब मात गोत्तू म्हाका तो म्हणलो हांव कापुचीन जावंक गेलो हां तूं कापू व्हरता हांव थंय म्हणलो विजय त्या जाणां फादर बॅप्टिस्ट ब्रॅक्स वोकेशन प्रोमोटर आसलो ताचे हरशीं येलें मागीर हांवें मांय कडेन सांगलें लो तूं रांदच्या कुडांत वचून सांगलें मांय कडेन आनी गे माय हांव फादराब जावंक येता गे माय म्हाका फाल्यां थंय ताणें जोसेफान आपूण व्हरता म्हणलो म्हाका म्हणून सांगलां वसू म्हणाली फुडले वसू म्हणाली मागीर गेलो फादराब म्हणालो जायत हेजे बरें शिकजे आनी बरें करीजे आनी फाल्यां तुवें मांय कापून हाडीजे म्हणलें आतां परते मागीर मांय कापून येलें मांय कापून मागीर मांय कडेन सांगूंक लागलो आनी पुताक दूद हाडता तुमी इतलीं भुरगीं आहा तुका देवान दिलें आनी बरें जालें कर म्हणून जायत म्हणून जालें मागीर आमकां फस्ट गोंयांत धाडलें मागीर ताच्या उपरांत आमचें दुसरे कडेन आमचें शिकप आसा पळय मागीर 1994 म्हजी वर्द जाली आमी 8 जाण आसल्या वय आमकां बीजे वर्द दिल्ली तेदाना दिल्ली म्हळ्यार कितें फादर गॉडफ्री चल्डाना बीजे सुविगार आहलो ताका कापुचीन म्हळ्यार भारी लायक ताका वय कितें म्हणून कर म्हज्या फिरगेचें ताणें ऑर्गनायजेशन केल्लें पुरो वय आनी सेकेंडली हांव तो लोरेट्टो विगार जावन येता आसतना हांव सेमिनरीक जॉयन जाल्लो वय वय तशें जावन ताका खुशी जाली थंय जाल्लें मू ताच्या मागीर आमकां वर्द जाल्ले ताकसाना आमच्या प्रोविन्शियलांत आमकां सर्टिफिकेट हाडूंक वचोंक वर्दीची सर्टिफिकेट बिस्पान दिवची पूण ती ताचेर दिताले त्या दाणा ताणें दिवंक येताना तो म्हणलो म्हाका तूं उगांडा वच म्हणलो म्हाका आफ्रिकाच्या उगांडा हांवें सांगलें फादर तो म्हजो रॅक्टर जावन आहलो पयलें रॅक्टर त्या म्हाका थोड्यो फावटी म्हजी हार्ट बीट मिस जाताली म्हाका तकली गुंताली ताका गोत्ता देखून हांवें सांगलें फादर तुमकां गोत्ता न्ही म्हजें काळी सामान आहा म्हणून काळी सामान आहा म्हणून सांगलें तर तूं रायचूर वच म्हणलो तें नोव्या मिसांव वय जायत म्हणून सांगलें हांवें कर्नाटकाच्या भितर येता म्हणून मागीर फुडलें धाडलें म्हाका थंय धाडलें थंय येता आसतना कांय जागो नासलो आनी कांय नासलें वय मागीर एक जागो बिस्पाचो जागो आसलो काल येता तुका येनासलें तें दाखयलें मागीर 18 किलोमिटर पयस एका फादराबा वचून रावंक आसलें वय 18 किलोमिटर पयस सायकल ना बायकान गेल्ले आमी काणी गेल्ले बायक आनी आमकां 14 व्हडल्यो आसल्यो वय एक मेन मागीर 14 व्हडल्यांनी आमी पुरा मिसा वचो थंय तावन आमी मिसा येताल्या सदांय व्हडल्या कोसोन फाटी येताना 11 वरां 2 पारांनी परत जालें आमकां दरपटी सकाळीचो नश्टो नासलो आनी कांय नासलें आनी तेणें सुरू येताना आनी तेणें कायलें म्हळ्यार मस्त दुबळ्यांतलो दुबळो लोक तो दुबळो लोक तांकां टॉयलेट आनी कांय ना वॉशरूमांत तांणी मार्गार लांब बसचें आमकां 3 म्हयने म्हाका ब्रेकफास्ट सुद्दां हांवें घेवना गलीज म्हळ्यार गलीज त्या 1 अर्द किलोमिटर फास्ट वरचें बायक सीदा
फास्ट होते कित्याक ते नाही बसता ते नाही बसता वय दवरून तशें जावन आमकां कशें जातालें मागीर 3 वर्सांनी आमी गोळ घालून आनी पुरा थंय वात पेटोवन आनी पुरा 1 वर्स आसल्या लॅम्पाच्या वय चिमणेच्या हाका वय थंय पूण लोक आनी पुरो बरो लोक पूण आमकां व्हडले कसो जे आसले पूण मस्त दुबळो लोक तो मागीर 3 वर्सांनी ट्रान्सफर जालें ना थंय जावना थंय हांव 16 वर्सां रावलो वय वय 16 वर्सांनी हांवें 25 जाणां चेडवां भुरग्यांक नर्सिंग केल्लें आतां मस्त जाणां गव्हर्मेंट जॉब ना 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 थंयच वय थंय आसा थंय आका आनी पुरो आसा थोडी बेंगळूर आनी पुरो धाडलें नाल्यार थोड्यांक बಳ್ಳारी धाडलें थोड्यांक रायचुराक आनी पुरो धाडलें आनी नर्सिंग आनी पुरो करन आसलें मागीर चेरक्यांक थोड्यांक B.Ed करिल्लें थोड्यांक D.Ed करिल्लें तो आतां पुरो मस्त हाचेर आसलें ताच्या मागीर हांव थंयत हांव 3 वर्सां गुलबर्गाच्या जेवर्गी गेलो वय जेवर्गीन थंय कोण्णे आमचो लोक नातलो हांव एकलोंत क्रिस्तांव थंय तो दुसऱ्या लोकां उट्टा आसलो आनी म्हजे हांगा जोळगी हाडलें हें पोतें हांवें काण घेवन येचें आनी पोतें काण घेवन वचून हांव सुमार पुटी बेविना काडटे बेवासो बेवासो रूख आपलें नीम ट्री आहा आपलें त्या काडट्यार हांव तांचे वांगडा बसोवन हांवें मस्त कॉन्टेक्ट करून सुमार 12 विलेज हांवें कॉन्टेक्ट केल्या तुमची सोशल सर्व्हिस तांचे कडेन बरें आसून केवळोन तांचे हें करना 16 वर्सां उपरांत म्हाका 3 वर्सां हांव प्रोविन्शियल आमच्या कापुचीन आमच्या सगळ्या कर्नाटकाचो हांव हें आडाळतेदार जावन आसलो वय एडमिनिस्ट्रेटर 3 वर्सां थंय हांवें मागीर 2013 हांवें म्हाका फरंगीपेटे उडील म्हूण केलो आतां 9 वर्सां आतां हे 9 वर्स वय थंयचे फेस्त आतां अवकाश साहेबीच्या फेस्ता विशयान उलया ओके आमी ते आतां हांव सगळे आमी अवकाश साहेबीच्या फेस्ता आचरण वय 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 आतां हो म्हयनो वय वय 8 तारीख करता मोती साहेबीचे फेस्त करता नोवेन जेवता आमी आयकता थंयत हांव ते स्टार्ट जालें सांगा ताची ते म्हळ्यार 1926 फरंगीपेटेचें कोवेंत बांदिल्लें तें कोवेंत बांदल्या उपरांत थंयसर एकलो गोंयचो फादराब आसलो थंय तो आसलो थंय ताणें काल जालें ह्या म्हयन्यांत हो सप्टेंबर म्हयनो आसा पळय एक कितें म्हळ्यार पावसुले दीस एक ब्रेक काडून घ्या कोंकणी भाशेंतले एकत्र ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आसा फादर जेराल्ड लोबो तो फरंगीपेटेंत आसा आनीक आमचे ओंकार साहेबीच्या फेस्ताचो हो टायम 9 जेवचो टायम कशें आराम जाल्लें म्हणलें कुतुहलाचे विशय आमच्या कडेन उलोवचे आसा राव आमचे सगळे पळय आमी कोंकणी भाशेंतले एकत्र एक ब्रेक काडून घेता देवप्रतीस म्हाका नांव कोंकणी भाशेंतलें एकत्र ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या मतें फादर जेराल्ड लोबो आसा आनी फादर जेराल्ड लोबो म्हळ्यार मांते मरियानो कॉन्व्हेंटाचो सुपिरियर थंय न्हू आमच्या ओंकार साहेबीचे फेस्त आराम जाल्लें म्हणलें एक आमकां स्पश्ट दाखले न्ही प्रसाद त्या देखून ते कशें आराम जाल्लें म्हणून फादर सांगाय ओके थंयसर फादर जोकी मिरांदा म्हणून आसलो आनी ह्या टायमार ह्याच वेळार फरंगीपेटेचो लोक पुरा गणेश उत्सव करताले गणेशाचें फेस्त करताले सगळ्यांनी करताले पूण त्या काळार आमचो लोक थंय वेतालो आनी त्या ह्या टायमार तो ते 9 दीस मांस मासली खंयचें कांय नासलो गणेशोत्सव करचे आमचो लोक आमी खावन येताल्या त्या देखून थंय येताना अशें जावचें नाका आनी आमी ती मांस मासली कांय ना वय त्या देखून त्या फादराबान तशें चिंतून आमकां आमच्या लोकां खातीर आमी कित्याक एक 9 दीस नव्यान करून नजो आनी मरी एक मोती साहेबीचें फेस्त ह्या टायमार करूंक ताका एक प्रेरण लागलें आनी सगळ्यांनी फासवो हें कितें म्हळ्यार पावस पडोन आनी नवी रांदय फुलां जावचो टायम नवी रांदय जाता देखून ते रांदयेचें जेवण तूं जेवचें जालें 9 दीस देखून आमी पळय रांदयेचें जेवण तूं जेवण आचरण करून दी म्हणून फादराबान एक मिनातकान एक स्थापन थंयसर केलें आनी ताच्या उपरांत तांणी कितें तें हें करनासलें तें कालें
ते भजनाने प्राय करताले पूण आमचो लोक कितें रावतालो पळय पूण आमच्या लोकांक पदराबाण आमचो बाबाडतील वाडोवन दी म्हणून आमच्या मूळ उद्देश कितें म्हळ्यार तांणी मास मासले काय नासले जाल्यार आमच्यांनी कित्याक ते बरी आलोचना सौहार्द म्हळ्यार ते सौहार्द कितले ते 1852 17 सेंचुरीन 17 सेंचुरीन तेका पदरापान ती आलोचना करची आपल्या सौहार्द म्हणली आलोचना करची एक बरो उद्देश त्या पदरापाक आनी खपुजीन पदरापाक येताल्यो सगळं जाऊन विषय आज आम्ही उरले पुरो ते कम्युनिटी ती जात पूण त्या पदरापान चिंचा आणि त्या देखूनच अजून पर्यंत थंय आसले जावन दी पळय आमचे हिंदू भाव या मुसलमान भाव पळय पारंगीपेट्या गोंयांत आज मुसर आमकां कांय तांणी एक उपाद्र जावंक सहकार दिला आनी आमी गोंयांत फेस्त करतना एक लागे लागे 50-100 लोक तेत्ते येतात आणि आता आम्ही आयताराचे फेस्त करचे पयले आयतारा म्हयन्याच्या पयले आयतारा ऑक्टोबराच्या ते व्हडले फेस्त स्टार्ट करचे कशे आले तुम्ही ते रेख थंय ब्रेस्तारा थंय फेस्त करताले हाच्या उपरांत ऑक्टोबरांत होय कित्याक पहिल्या ब्रेस्तारा कितें पहिल्या ब्रेस्तारा म्हळ्यार ऑक्टोबराच्या 4 तारखेर आसीसीच्या सान फ्रांसिसाचे फेस्त ताच्या मुखल्या ब्रेस्तारा दीस गोंयांत ताचें फेस्त आचरण करताले मस्त लोक येतालो खंय 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 जावन येतालो ब्रेस्तारा दीस ते ब्रेस्तारा दीस कित्याक उरताय दुसरे कडेन पुरा बुधवारा कित्याक करतात म्हळ्यार गोंयांतले पाद्र्याबू बुधवाराचे मास काही नाटले गेटी भायर वचून कवी येत पूण भितर काय नाटले त्या आदी कोण ब्रेस्तारा दवरले तांणी सदां आदी जावन मागीर कालें केलें म्हण सांगल्यार हांव आयिल्ल्या वर्सा 2013 हांवें तें संत केलें फेस्त पयलें केल्ले पर्यंत ब्रेस्तारा हांव पळयता आसतना लोक मस्त उणो भुरगीं नात कित्याक म्हळ्यार लोकांक काम आसा भुरग्यांक किस्काल आसा ब्रेस्तारा रजा ना त्या देखून हांवें चिंतलें कित्याक म्हळ्यार मागीर आनी कितें म्हणून सांगल्यार 12 वरार मीस जाता लोक बिरमोत दुबलो लोक इल्लें कितें घरा वचोजे वटलांत घाले आंबाडे नाल्यार गोळी भजे खावून तांणी तांचे काले उदक पिवन पोतांनी वचोजे कित्याक म्हळ्यार पयले बस्सा पयशे दिजे आनी काल्यार दिजे त्या देखून तांकां हें करून म्हणून हांवें चिंतलें हें फेस्त आमी ब्रेस्तारा करच्या पडलाक पयले आयतारा केल्यार कितें म्हयन्याचे 7 ऑक्टोबराच्या फर्स्ट संडे कित्याक म्हळ्यार चेंज जाल्या मागीर आलोचना केली तशी कित्याक म्हणून सांगल्यार त्या जाणां भुरग्यांक दोतोन ना खंयच्याय पाद्राबांक कांय प्रॉब्लेम जायना थंय त्या देखून तशें सुरू केलें आनी हांवें जेवण सुरू केलें त्या दुबळ्या लोकांनी कोण्णे उपाशी कोण्णे वचून म्हणून फर्स्ट वर्सा 2014च्या त्या ऑक्टोबराच्या फेस्ताक हांवें अण्णा सारू आनी एक चिकन सुक्का केलें दुसऱ्या वर्सा लोकांनी दुकरा मास स्पॉन्सर केलें जेवण आशिल्लें तिसऱ्या वर्सा प्रिन्स कॅटरर्स त्या फिलिपान मनीस ते फिलिपान आमकां सगळें जेवण स्पॉन्सर केलें लागी 1000 लोक आनी एक वर्सा 1,500 लोक मागीर पोरून करून आमी 2020 करून कोरोनाच्या पिडे दरम्यान 2019 लागी 2000 लोक आसलो थंयसर मस्त लोक पयले आयतारा ऑक्टोबराच्या पयले आयतारा फर्स्ट संडे आयिल्ल्या सगळ्यांक जेवण आसा सगळ्यांक पदराबां सिस्टरांक सगळ्यांक कॉमन जेवण एकच जेवण वॉलंटियर्स पुरा वय तेत वय आसात उळयाचे आसात आमचे ब्रदर्स आसात कित्याक म्हळ्यार आनी एक पारंगीपेटे नवी शेट 1930 नवी शेट सुरू जाल्ली ती हरियेकी कापुचीन आजुनी पर्यंत पारंगीपेटे येवनूच वचोजे एक वर्स ती नवी शेट कंपल्सरी ती आमच्या धार्मीक जिविताक एक शिकायची वय वय आनी थंय आमचे पोर्चुगीसांनी हाडिल्ली एक सान फ्रांसीस आसिसीची रुकाटाची इमाज आसा वय ताच्या हातांत आजुनी तो खुरीस आसा बारीक आज्यापासून खुरीस पळोवन वय आसा थंय जावन तशें मोती साहेबांच्या फेस्त आतां सगळ्यांनी विस्तारून आतां पुरा फेस्त हांगा मात न्ही मंगळूरचे खंय संवसाराच्या कोणशांनी सगळ्यांनी करतात कारवारांत हांगा नोय व्हरून कॅनडा गेल्लो पळय गेलो डॉलराच्या मिवण्यान हातबान करून दिल्लें पॅक करून दिल्लें व्हरून कॅनडा आनी एक विशय काल म्हणून सांगल्यार मोती साहेबीचे पारंगीपेटे गोंयांत फेस्त प्रारंभ जाल्ल्याच्या त्या नांवान व्हडलो हांवें थंयसर ग्रोट्टो बांदला ग्रोट्टो मस्त जाणांच्या घरा आसा खंयचो आसा सांत आंतोनीसो या वेलांकनी मायसो तांचो मात आसा सुवाय मोंती साहेबीनीसो खंय पळोवंक मेळना आमकां
पारंगपेटा कोण तांत आणि ते व्हडलो सर बरो आचेर स्ट्रक्चर घालून बऱ्यांक निगरचे मुखार केला तुमचे उळयाच्या विशयात हय ओके हांव मागीर आमी आतां पारंगपेटे फाटल्या 60 वर्सां हांव पावूर उळया म्हळ्यार ते 3 किलोमिटर आसा पारंगपेटे तावन त्या पावूर उळया न्हंयच्या मदन्स थंयसर 52 कुटुंबां आसलीं पयलें मागीर थोडे इल्ली भायर गेली आनी पुरो आतां एक 40 कुटुंबां आसात थंयसर ती पुरा क्रिस्तांवचींत थंय एकलो हिंदुवांची फॅमिली आसा पूण ताणें करचें आमच्यांत पेस्तांनी पुरा तो एक हप्तो करता आमी एक दीस करचे तितलो बरें बरो मनीस तो हाचेर आसा थंय आसता थंय येता आसतना हांव म्हळ्यार दोनी ऋतू वचोजे त्या बिरमत लोकांनी हय फिरगत जावंक हय ओके फिरगत जावंक म्हण सांगल्यार आमी 2018 त्या कोप्याल बांदून 50 वर्सां जाल्लीं 50 वर्सांच्या एका उडासा खातीर हांव आदल्या बीस साहेबाक पावल मेळ्ळो आनी सांगलें बिस्पान वाडे 50 वर्सां 60 वर्सां हांव कापुजीन पदरा भांगा पळोवन आसा तांकां ते तिशीनी कित्याक म्हळ्यार तो फुजीर पिरगोजीचो वांटो आसलो तो थंय तावन पदरा भांग येवंक की कश्ट आसले प्रत्येक ताणें थंय 2 रित्तेचे आमी हांगा ताणें 2 रित्तेचे पूण आमकां एक चूर लागीं पडटा देखून हांवें सांगलें बिस्प साहेबाक ही फिरगत केल्यार कितें आमी 60 वर्सां जावन आमी पळोवन आसा जायत तूं म्हाका कुटुंबाचीं नांवां दी आनी पुरा दी म्हणलो 2 दिसां भितर पुरो रेडी जालें ताणें मागीर 50 वर्सांचे जुबलेक बी साहेब आयिल्लो थंय संख्याचे ओके त्याचेर आयिल्लो ताणें डिक्लेअर करून सोडली कार्यक्रम फादर जेराल्ड लोबो उळया फिरगेचो आतां विगार जालो ओडल खाली मानते मरे सुपिरियर मात्र आतां विगार जालो आमी केलो ताका त्या देखून राव आमचे सांगता पळय आमी पूर्ण हिसकूंक ताणें ब्रिज बांदल्या विशयान आमी सांगू ना राव आमचे सांगता पळय आमी पूर्ण हिसकूंक घेतला एक ब्रेक काडून घेता स्वागत म्हजें आमच्या फादर जेराल्ड लोबो सडीत टायम ताच्या विशयान वेस्ट करनासतना तुमकां सांगचें जाल्यार एक ब्रिज बांदला एक उळया पावूर उळया तुमी गेल्यार कळटा 51 नंबर बस येता थंय ना थंय वचना थंय बसत होता ना ना आमच्या फुजीर मुसर मातेचे मागीर ना 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 सीधा वचोचें एक थंय गेल्यार बुंतवणी उदक एक कुद्रो तो आनी त्या लोकांक बारी मिनिमम उत्पत आसची ते आतां थोडी काही म्हाका दिसता काही भायर गेल्ली मात पाद्र्यापाक ते फिरगत केल्ली फादर एलोशियस थंय दोनीरचे एक्सपिरियन्स जाल्यार मातूच सोडला ना जाल्यार ते वचोंक पावसांत आनी पुरा भुरग्यांक आनी पुरा बारीक कश्ट जाताले कशें ते प्रपोजल येयलें तुमकां ओके कोलो सोंको बांदला म्हणून सांगा ओके ओके हें कारण जालें म्हणून सांगल्यार आमी दोनी येतालो हांव एक दीस मिसाक म्हळ्यार आमी थंय मिस करून एक थंय फिरगत कोपेल जाल्ल्या तावन एक आयतार मिस करून थंय हांव आयल्यार मिसाक आमी गेल्या थंय वय 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 एक दीस हांव येता दोनी वता आसतना ताका हें करून जातना 2 तिशीन येताली हांवें मागीर भियान पळय म्हाका तितलें कुसवना ताचें नांव बाजीला 2 रावय हांव देंवता म्हणून सांगितलें नाही जमते वळ्यात भाजीला एफटी रावय हांव देंवता म्हळ्यार तितलें भियेलो दॅट इज द जोक ऑफ द डे ताचे मागीर काय जालें हे हांवें तें चिंतचें मनशां इतलीं वर्सां हांव आयल्यार तें आयल्यार तांणी दोनी रीत तसोचे आळे थोडीं कापितान्यो किस्कालाक येतात थोडीं पाद्वा येतात एलोसिसाक येतात तांणी सत्री धरून दोनीर बसूंक जायना भिजोन येजे भुरगीं त्या देखून ह्या जुबलेच्या टायमार खालें केलें हांवें कोणें म्हाका रातीक न्हिदोन सकाळीं उठ्ठाना एक आयडिया आयली म्हाका आमकां कितें एक असो प्राय एक संको करून वचो लॉक सिस्टमार लॉक सिस्टम हांवें मोठे 2 इंचांचे पायप पुरा हें करून आनी बरो मस्त करशिल्लो दुडू ताका दुडू म्हण आमच्या लोकांकडे दुडू ना पूण आमच्या लोकांचें खांब आमच्या लोकांची छाती आमचो लोक उळी असो लोक आहा पळय तो खामांत नाल्यार खंयच्यान ती जीव दिवंक तयार जाता तो खंयच्याक पुरा हर एक सपोर्ट तो पार हें त्या देखून हांवें एक ब्रिजाक अर्ध ब्रिज बांदलो आमी त्या दीस गोल्डन जुबिली आमी केली पळय तुमी म्हळ्यार बोल्ट नट घालना बोल्ट नट ना ताका तें अशें हें कोक्कें ते एकामेका 8 बिटीक एक कांबे 2 ताका हांगा तावन हांगा लॉक सिस्टम लॉक सिस्टम शाम्यान उबे केल्या बरे शाम्यान उबे केल्या कोक्कें घाल तशें करून हें केलो गटाई
गटाय ताका दोन लोकां आसात एक सकला आमी सोरोन हेचे कडेन मागीर वयर एक कांय येना आनी ताका 2x2 प्लेट ताका वेल्ड केल्या पोंदा वय ती रेवेर वचून बसता करेक्ट बसता मागीर ताच्या उपरांत आमी काय केलें म्हळ्यार त्या गोल्डन जुबिलरीच्या टायमार अर्ध्यानीक रेवंगली बिसायबा सोलोन आनी परत येजे मागीर ताच्या उपरांत सोंको केलो सुरू रेवंगली मागीर सोंको केलो उदा आलड सोंको केलो वय उदालड सोंको केलो तशें हांवें केलो मागीर मुखल्या वर्सा हांवें चिंतलें अर्दो काल्या करचो सगळें न्हंय गेलो सगळी फीट जाता 800 फिटा 800 फीट 247 मीटर जाता आमची रनवे 800 मीटर असते 800 मीटर 800 फीट सोंको तो 800 फीट वय 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 मस्त हें आसा तांतून काही धाकटो विषय नाही ना लागीं लाख करसले हांवें त्या दाळा लागीं म्हाका एक 12 लाख जाल्यात 12 लाख म्हळ्यार तुम्ही मटेरियल मात्र मटेरियल आनी करूंचे करचे बरं काम करचें आमी वय सोंको घालसो काडसो आमचें काम घाल काडी आमी घालून काडटा 4 म्हयन्यांनी हें येता आवरांनी परत येताना ते रावणांनी पंदा तूं उसळटा नाल्यार त्या देखून आमी डिसमेंटल करता जुनाच्या 15 तारखे उपरांत डिसमेंटल करता आमी वर्सा करीचे कर्ण भितर दवरीचे सो 4 म्हयने दोन रितीचे पळय ताका मागीर हांवें पळय आनी पुरा गेल्या दोनी 4 म्हयने आतां सप्टेंबर एंडाक आमी घालता प्रत्येक सोंको वय वय आतां सोंको ना आतां बोट टग्गी मिशीन मिशीन आसा ती आवड आनी चड उदक आसल्यार ती दवरता आमी ते आमकां हांवें गव्हर्मेंटाक एप्लिकेशन घालून आमकां व्हडली बोट दिल्ली मागीर मिशीन दिल्लें ते चिमणे जालें आतां चिमणे जालें ना त्या देखून हांवें एक 6000 करसून गॅस हें केलें तें कन्वर्ट केलें मिशीन सिलिंडर केलें आतां येता ते व्हरतात आतां भुरग्यांक आनी परत तितले पैसे कशे पयशे आमचो लोक थंय आमच्या लोकांक कांय आमचे कांय ना पूण लोकांक हांव थंय रायचूर 16 वर्सां आसलो हांव पळय ते मस्त लोकांक गोत्ता हांवें थंयसर काम केल्लें आनी पुरो आसलें आनी मागीर हांवें कॅनडा गेल्लो म्हजो नेव्यू कॅनडा आसा 1-1.5 म्हयनो थंय फ्रेंडशीप जालें ताच्या मागीर हांव दुबय तेणें गेल्लो फ्रेंडशीप आनी पुरो जावन पळय तांणी म्हजें हें पुरो काम पळोवन आनी उळ्या विशयांत हांवें तूं दायजी वर्ल्डार पुरो आर्टिकल पुरो एक दायजी वर्ल्डार कुंभ केली वय तांणी थंय आमी हांगा अशें स्टुडियोंत उलयले पर्यंत थंय उडया विशयांत उलोवं एक हें आसलें अर्दो घंटो एक न्यूज आहलो तातूंत आमकां मस्त लोकांनी हेल्प केल्या मस्त लोकांनी हेल्प केल्या मागीर तशें जावन तो ब्रिज म्हजो जालो मागीर थंयसर कांय जालें म्हळ्यार तें एक बरो जागो पळय मस्त इंजिनियरींग स्टुडंट्स आनी पळय थंय सह्याद्री कॉलेज आसा वयर थंय हाची आसा आनी एक आसा इंजिनियरींग कॉलेज आसा कॅनरा कॉलेज आसा वय कॅनरा कॉलेज आसा थंय मस्त भुरगीं आनी पुरो येतात आतां आमी खर्च करना हर एक वर्सा काडूंक घालूंक मागीर तो पेंट आनी पुरो काडचे कित्याक म्हळ्यार मिठाचें उदक न्ही तो हाय कॉस्टलियस्ट पेंट दिवचो तो आमी बोटीच्या पोंदा दितात पळय तो दिवचो त्या देखून 10 रुपये टिकेट वय 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 10 रुपये टिकेट केली वय इन्फंट जीसस चर्च पावर उळया टिकेट 10 रुपीज काम घे 1 लाख काम दिवचे 1 लाख ते बसून टिकेट दिवची ताणें आमकां जातालें इल्लें कलेक्शन कलेक्शन एका म्हयन्याक थोड्या म्हयन्याक 4000 जालां थोड्या म्हयन्याक 6000 जालां तसो सांबाळिल्लो दितालो वय थोडे पुटी म्हाका 13000 म्हणसर जाला वय जाला म्हळ्यार मस्त खाली भुरग्यांच्या मात न्ही हें पुरो आयकून गुगलांत आनी पुरो घालन मस्त लोक म्हळ्यार बेस्ट जागो तो थंयसर पोल्युशन ना नाल्यार थंयसर गालाटो ना आनी ग्रीनरी फुल्ल थंय तुका आयल्यार पळय तुजे 2 घंटे रावल्यार 5 घंटे हांव सोडटा ताच्या मागीर आतां कॉस्ट चड जालें न्ही पळोवन जावन आमी 15 रुपये केल्या टिकेट वय तांतूं आमकां इल्लें येना म्हणून आमी मेंटेन करता तातूंत उपयोग येता 15 रुपये दिला म्हणून जायना तशें तें मस्त बऱ्यान हें जाता आनी लोकांचें दोनी रेतना परतून दिवंक वय दोनी रेतना दिवंक सोंको आसतना 2 ना वय ना आतां वय वय म्हळ्यार ते तांकां दोग जाण वचूंचे आहात न्ही तांणी जेवचे पळय तांकां ते दिवंक आसात तशें जावन ते सोंक्याचे मागीर आमकां एक 2 वर्सां पयलीं आमचो सोंको लोटून घालो कोणेंगी मसरान वय तें व्हड न्ही काय पूण तो लोटून घाल्ल्या की पळय आमकां एक प्लस पॉयंट जालो तो वय वय प्लस पॉयंट म्हळ्यार सगळ्यांनी न्यूज गेले आनी व्हडले आयले थंय पुरा SP आनी कोण आनी पुरो व्हडले मनीस थंय लोटून घालो म्हणून पळोवंक आनी कोणेंगी राती केल्लें तें कामां व्हड न्ही
पूण मागीर आमकां पंचायतीच्या लेकार आमकां ताची पोळी आनी परा दिली, लोटून घाल्ली पोळी आनी परा दिली. सो तो सगळ्यांनी न्यूज गेलो, कित्याक म्हळ्यार दुबळ्या लोकांक घाल्लो एक सदां वाटेक. आता तुम्ही कितें कशें केलां म्हणून सांगलें पळय, आजच्या विशयान ग्रेट कितें म्हळ्यार आनी डिसमॅन्टलेबल पळय तुम्ही खांड घालचो घालता आमी. वय वय ताच्या विशयान आमच्या आरांबूरचो आमचो रॅशनल आसो इंजिनियरिंगाचो आमचो तो थंय पळय तो ब्रिज हँगींग ब्रिज तांची परमनंट वय तांचे परमनंट हे तुम्ही आमचे गरजे काडच्या म्हळ्यार आमकां परमनंट घालूंक आमकां साची ना, तें सरकारान गरजे पडटा पळय, आमकां जायना तें. पूण ते प्रोजेक्ट कोणी तरी मागीर आतां तुमी तुमचे कश्ट पळोवन खंयचे तरी गव्हर्मेंटान कांय केल्लें तुमचो शासक युटी कादर वय करुणा करुणा विचारलें, मस्त विचारलें, पर्सनल मेळ्ळो. तुमकां केदे व्हडलें प्रोजेक्ट तें एक ताका एक 6-7 करोड जायचे पडत, एक 4 खांबे जायचे ताका. ब्रिज न्ही, हँगींग ब्रिज. हँगींग ब्रिजाक काय 1.5 करोडा भितर जाता. दोन सायडीनी कॉन्क्रीट वय पिल्लर घालचे तितल्यान. वय हँगींग ब्रिज खरी येते म्हण आसलें ताका तो उस्तुवारी सचिवांनी आसुल्लो, पूण करुणा कित्याक आमच्या त्या लोकांनी 60 वर्सां तावन तांकांच ताणें हें केलां मात. घालें जावन दी वोट घालची दुसरोच विशय, वोट घालचे आनी दुसरोच विशय. पूण आतां तुमी तितले कश्ट काडून ताच्या फंडांतल्यान तुमकां पयशे कांय दिवना. ताणें एक दिल्लो म्हाका 180 मात दिल्ले एपटी, 1,80,000. वय ताच्या तें सोडल्यार कांय ना, कांय दिवना. तुमच्या सदनाक त्या लोकांक हांव काय ते म्हणटा, यू आर द इन्स्ट्रुमेंट, यू आर ओन्ली द इन्स्ट्रुमेंट. कितें म्हणटा तुमी तें सदन केल्ल्याक चरित्रेंत तुमचें नांव खंडीत आळवून येचें ना. एक कितें म्हळ्यार ओंकार साहेबांचें फेस्त जाल्ल्या जाग्यार तुमी आसात, ब्रिज केल्लो हे जालो आनी कापुचिनाचें नांव तुमी रोशन केलां. त्या देखून 1 घंटोभर आमच्या लोकां कडेन हांगासर येवन उलयल्ल्या खातीर तुमकां समेस्त लोकांच्या तर्फे V4 चॅनलाच्या लक्ष्मण कुंदरांताच्या सिबंद तर्फे तुमकां ह्या संदर्भात देव बरें करूं म्हणटा. टायम जाला त्या देखून तुमी येवन हें काम करणं आनी की मुकल्या वर्सांनी तुमी आमी पातयेवचो तो सान फ्रांस आसीस जावं दी, देव जावं दी, तुमकां आनी की सोडी बळ दिवं दी, तुमची भलायकी बरी आसूं दी, तुमच्या ह्या पुण्या वरवीं आनी की कापुजीन फ्रादांक बरें जावं दी. कोंकणी भाशेन लेगीत ह्या कार्यक्रमांत आसले आमच्या मदें आसलो फादर जेराल्ड लोबो. आनीक तुमी आयकलें अजून कोणी हाच्या विशयान लाईव्ह वचून केदाळे पळयत